आता घेऊया राज्यातल्या हवामान आणि पावसाचा नियाळ। आयज वा फाल्यां केरळात पावस दाखल जातलो। फुडल्या 4 दिसांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केला। अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून बायपजॉय चक्रीवादळ तयार जाला। वाऱ्या सयत पावस राज्यांत धडक दितलो। हवामान बदलाक लागून मॉन्सूनात बदल जायत आसा। अरबी दर्यांत जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून मॉन्सून गोंयांत उसरा पावपाचेर परिणाम जावप शक्य आसा अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक डॉ. राजश्री हिणे सांगले।